V4 न्यूज वीक्षकांक रेमंड डिकोनाचे नमस्कार. देव बरी ब्रेस्ताराची सांज मागता. मगच्यानो आमच्या ह्या पैणांत कोंकणी पैणांत आमच्या सांगाता आमचो भोव मोगासो एक विगारवार आसा आनी हो विगारवार भोव इम्पॉर्टंट मंगळूर डायस खंयच्या एका डायसिसांत जावं दी ह्या मंगळूर डायसिसांत कित्या भोव प्रमुख म्हणल्याक सुमार कारणां आसात. एक सिनियर मोस्ट एक विगार जावन आसा, पाद्र्याप जावन आसा. तितलें मात्र न्हय, जेप्पू वर्कशॉपांत कॉलेज आरंभ करून ताच्या पयले कुंदापूर वारडांत वारडाचो विगारवार जावन थंय, ताच्या उपरांत रोजारियो आमच्या कॅथेड्रल इगर्जीचो विगार जावन बिसायबाचो प्रतिनिधी म्हणल्या बरें ती इगर्ज बिसायबान मिसांगची वर्साच्यो पूर सेरमनी जावंक पुरो निमाण्या शुक्रारा, निमाण्या ब्रेस्तारा, हे इतर पूर दिसांनी इस्टर सेलेब्रेशन, क्रिसमस सेलेब्रेशन, खंयचेंय सेलेब्रेशन थंय जावचें बिसायबाचें. आनी त्या पिरगेचो विगार म्हळ्यार ती एक जडायची एक व्यक्ती आनी त्या व्यक्तीक आमी हांगासर आपण हाडला. आमच्या मदें भोव मनादीक बाप जे विग्रास्ता विगारवार एपिस्कोपल वारडो हो आमच्या सांगात आसा. स्वागत तुमकां. स्वागत. देव बरें करूं. V4 वीक्षकांनो, हो आमचो विगार काही ल्हान मनीस नाही. आपणाच्या तांकीन आपणाच्या भोवरी कितेंय आनी आपल्या हातांत कितें आयलें ते एक गुलगुंज एक तितले एक इडे नासतना वेवस्थीत करची तांक पोर बिसायबाच्या ऑर्डिनेशन पोर जालें मात कॉन्सेक्रेट जालें. त्या कार्यक्रमांत पळयलां. ताच्या पयले सबार कार्यक्रमां थंय जाल्यात, कित्याक म्हळ्यार ती वार फिरगज आनी थंय जातात आनीक कॅथेड्रल देखून. त्या इगर्जीचे एक विशिश्ट म्हत्व आसा. 15व्या शतमानाची ती इगर्ज आनी ताच्या विशयांत संपूर्ण मागीर तातूंत आल्तारी सुमार आसात. हे पुरो पाद्र्यापा कडेन भोव नॉलेजीचे एक बरें भंडारच आसा. ताच्या ती चिंतावन ती नॉलेज ताच्या तोंडार शंका दिंदाले बंदले तीर्था म्हणली गाद आसा. तशें जाल्यार ताणीच सांगल्यार ते पद सांगा आमच्या वीक्षकांक, सांगा तुमच्या इगरीच्या म्हत्वा विशयान सांगा. रयमान, देव बरें करूं. तुवें म्हाका बरें प्रस्ताव केलाय. आज आमच्या इगर्जे विशयांत, कॅथेड्रल विशयांत सांगूंक म्हाका भोव व्हड संतोश भोगता. 15व्या शतमानांत 1568 जानेवारीच्या 20 तारखेर पोर्चुगीज बेंगार म्हणल्या एका सुवातेर देंवरले. बेंगार म्हळ्यार हांगा डक्याक वय डक्याच्या तिसऱ्या कुशीक आमी बेंगार म्हणटा. ते आमचो एक वाडो आसा, ताका नांवच बेंगार, एक वेलंगणी वाडो म्हणून ताका आमी म्हणटा. आनी ह्या वाड्यान सुमार 17 कुटुंबां आसात. आमची कॅथोलीक धर्म पाळची कुटुंबां आसात तुमच्या पिरगजेची. हय हय. आतां हांगासर पोर्चुगीज तोबळ पयले येवन देंवरले आनी पोर्चुगीज देंवून आयिल्ल्या वेळार तांणी गोंयांत तावून ते आयिल्ले म्हणटात. तोवळ तांणी रोजार मायची माज हाडली. आनी ही रोजार मायची माज हाडन बेंगारे, आतांचे बेंगारे जावं पुरो, ह्या बेंगाराच्या पलतुड्या आमचे इगर्जे देगे जावं पुरो, तो प्रस्तुत खंयची ती सुवात म्हणल्यार आमकां कळीत ना, तरी तांणी येवन हें कोपेल बांदलें आनी ते रोजार मायक समर्पीत केलें. आनी हे कोपेल, ह्या कोपेलांत सुरवात जाल्ली ती रोजार मायची इगर्ज आज 450 वर्सां संपतात. 450 वर्सां. वय. म्हळ्यार फर्स्ट पयली इगर्ज आमची डायसिस जावच्या पयले ती इगर्ज. म्हणजे आमचे दीस आतां उडपी दीस आतां वांटे जाल्या. अविभाज्य DSGंत ही एक पयली इगर्ज. डायसिस ते नातल्ली आमची ना, तोळ ना. पोर आमी 150 वर्स होय सेलिब्रेट केलें. 125 वर्सांचो जुबिली आमी थोडी वर्सां जाली अशें म्हणटाना ही एक पयली मालगाडी इगर्ज. आनी ही इगर्ज आज जावंक पावल्या एक आवयांची आवय म्हूण सांगता. इगर्जेंची इगर्ज. इगर्जेंची इगर्ज
देखून ह्या इगर्जेक आमी कॅथेड्रल म्हणून नांव आपयता आनी ह्या इगर्जेंत पोर्चुगीज आयले उपरांत हांगासर डच आयले डच आयले उपरांत हाचे उपरांत आयिल्ले आसात इंग्लीश वय ब्रिटीश आयले आनी ब्रिटीश आयल्या वेळार तुमी जाणात थंयसर टिपू सुलताना कडेन लढाई जाली आनी ह्या वेळार तुमी जाणात त्या इगर्ज्यो दसवाड जाल्ल्यान एक इगर्ज आमची रुजा इगर्ज म्हणून चरित्र सांगता आनी अशें ह्या इगर्जेक एक चारित्रीक एक महत्व आसा चारित्रीक महत्व आसा आनी ह्या हितून वडल सांगलें ह्या इगर्ज सुमार आल्तरे आहात 7 आल्तरे आहात म्हळ्यार आमच्या विक्षकांनी एक आलोचना करची बरी आमच्या इगर्जींत आल्तरे कितले आहात म्हणून खंय तरी एक तुमकां क्विज कॉम्पिटिशन विचारल्यार 7 म्हळ्यार चूक न्ही कित्याक म्हळ्यार आमच्या एका इगर्जींत आसात आनी त्या दाळा मीस कशें सांगतले म्हळ्यार पाद्राब सांगा कित्याक ते पण आदीं एक सामुहीक मीस म्हणलें नासलें वातिकनाच्या पयल्या वातिकनाच्या पयलें सामुहीक आतां जाल्यार आमकां लोकां सांगाता मिसाची मांडावळ आनी पुराय आसा दुसऱ्या वातिकान लोकांक पळोवन सांगतात तो बळ इगर्जेंत मस्तू इगर्ज्यो नासल्यो आनी पाद्र्याब एका इगर्जेंत दोग तेग सहायक बिगार आनी हे पाद्र्याब आसले आनी एक पाद्र्याब 25 वर्सां रावताले 30 वर्सां रावताले आनी आमच्या रुजा इगर्जेंत तो बळ मेन आल्तार धर्न उरल्यो 6 आल्तऱ्यो आसल्यो आतां तांचे पैकी आतां 4 आल्तऱ्यो अजुनूय त्यो आसात पळोवंक मेळटात अजुनूय पळोवंक मेळटात आनी आजकाल हेमचो लोक प्रत्येक जावन आमच्या परगमाचो लोक येवन ह्या आल्तारच्या बोवारी वचोन हर एक आल्तारे गेडे पळोवन ताची फुलपुत्री आसा फुलपुत्री आसा बाय फुलपत्री आसा आनी ही फुलपत्र आमच्या दिस जेंत आमचे आतां उरल्या बशा रुजायन म्हणून विस्पाची इरणीची इगर्जेंत ती आसा पूण आमच्या इगर्जेंत हर एका वर्सा निमाणे शुक्रारा थंयसर सरमाव आमी करता थंय फुलपुत्र सरमाव कोणी फुलपुत्र शर्माव आयकचे जाल्यार निमाण्या शुक्राराच तुमच्या हय निमाण्या शुक्रारा आमच्या मलगड्यान कित्याक फुलपुत्र पत्र्यापन शर्माव सांगचो म्हण सांगलें आमकां उडा आसा पूण आमी पळयलें ना हे फुलपुत्र कित्याक म्हळ्यार आदी म्हाका आमच्या आतां इगर्जे आसता बरें सावंड सिस्टम बरें नासली वैज्ञानीक रितीन आदीं तशें बरें नासलें पूण अकुस्टीक सिस्टम आमच्या इगर्जांनी बरी आसली आदीं आनी ह्या काळार त्या संदर्भार इगर्जेची सदां मोदें येता हें पुलपूत सदां मोदें येता आनी मोदें रावन सरमाव सांगल्यार वय आनी निमाणे शुक्रारा त्या दिसा हर एक लोक मिसाक येता येदोळ चड अप्रूप मिसाक घेनातले त्या दिसा त्या सरमनीक लोक हजर जाता देखून हो एक बरो अवकाश देवाचें उतार परगट करूंक म्हणलो चिंतून त्या दिसा ह्या जाग त्या फुलपुत्रेक चडोवन ताका गंभीराय आसा ते वचोन ते सरमाव सांगचो सरमाव आयचे बरी एक 7-8-10 मिनटां सरमाव न्ही थोडे फावटी अर्दो घंटो 1 घंटोय सरमाव दिलेले विशय मुग्धता विशय मुग्धता आनी हांगासर आमच्या इगर्जेंत पाशामाचो खेळ आसा पाशामाचो खेळ म्हळ्यार एक दृश्यावळ आसा ही दृश्यावळ भोव आदली आनी आतांय आमचे तरणाटे आमचो लोक व्हडा भक्तीपणान हे आचरण करतात दृश्यावळ म्हळ्यार ऍक्ट करतात की पेंटिंग ना हे थोडे ऍक्टिंग आसा आतां चिंत्या आरामाते झुजे येवन कूड कुसाता सकला देवांची हे पुरा इल्ले ऍक्टिंग आसा पूण ती कूड मात्र ती सोम्याची कूड ती काय म्हणटा ताका इमाज ती पूण तातूंत ऍक्ट करचे रुखा कुर्साक सडचे देंवचे आनी व्हरचे भोव अपुरबायची एक रीत ते पाळन आसात आनी उपरांत तितले मात्र न्ही एक लांब पुरशांव आसा त्या राती लांब पुरशांव आनी आतां तुमी जाणात आमचो आदलो गोवळी बाप ह्या हर एका पुरशांवाक तो पांय वाटेन चलोवन ह्या पुरशांवाक हजर जातालो आमचो एपिस्कोपल विगारवार आमचे सांगत आसा विक्षकानो कुतुहलाच्यो विशय त्या इगर्जीच्यो तुमकां कळीत नासल्यो आतां आमकां उक्ताडाक येत आसात मुखले रावा मध्ये एक आमी ब्रेक काण घेता मुखल्या विशया खातीर कुतुहलान राखो रावा पळया V4 न्यूज
परत स्वागत वीक्षका. आम्ही आता कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमात आसा. आमच्या मध्य आसा भोवमनादीक बाप JB क्रास्टा, आमच्या एपिस्कोपल वारेडाचो विगारवार, तशें बिसायबाच्या पिरगजेचो विगार. आनी भारी कुतूहल रितीन त्या इगर्जी विशयात आमी उलयतीत आसले. भारी कुतूहल रितीन थंय पुलपुत्र आसा, 7 आल्तारी आसात आनी सबार विशय आसात. फक्त तुमीच सांगा. बरें. आमची कॅथेड्रल रुजायची इगर्ज ही रोमन विन्यासार आसाय. रोमन विन्यास ते अशा रोमन विन्यास आनी तशेंच गोतीक विन्यास म्हूण चडावतो. आनी हे गोतीक विन्यास चडावतना ह्या मागण्याच्या हाता बरी आसता हाचे एक विन्यास, हर एक कमान डूम. पूण रोमन कदाळारी एक सेमी सर्कल बरी. देखून आमचे सगळे इगर्जेन खंय गेल्यार हर एक जनाल, हर एक बागेल, हर एक कमान हे रोमन आर्किटेक्ट रुपार आसा. म्हळ्यार पळयतना एकलो आर्किटेक्ट येवन पळयत जाल्यार या कोणी एक्सपर्ट ऑफ आर्किओलॉजी पळयत जाल्यार ही विल आयडेंटिफाय रोमन स्कल्पचर या खंयचें म्हणून आयडेंटिफाय जावच्या बरी आसा. आनी ह्या खातीर सुमार आमच्या शहराच्या इंजिनियरिंग कॉलेजीचे आर्किटेक्ट स्टुडंट्स विद्यार्थी हांगासर येवन 1-2 दीस करतात. सकट ते डिटेल्स ताचें आमचें फावंडेशन केदें व्हड आसा, कितलें व्हड आसा, कितलें रुंद आसा, एवरी डिटेल हे भुरगे हांगासर येतात. देखून ह्या दिशेन हांगच्यान जाल्यार हे एक विन्यास आमच्या इगर्जेंत काही मिक्स्ड ना. थोडे कडेन दुसरे आर्किटेक्ट आतांची इगर्ज्यो पळयल्यार ताका एक एक्झॅक्ट एक आर्किटेक्ट म्हणलें बरें ना, हे हॉल टायपार आसात. पूण ताची आतां आमच्या इगर्जी गेल्यार ती गंभीराय आमकां ती कळटा. तुमच्या पिरगेंत आनी एक आसा कुतूहल, आनी म्हाका कुतूहल भोगले तुमी आमच्या दर्शकांक सांगचेच आसले. थंय सरिल्ल्या आदल्या बिसाय म्हणजे फट आसात. वस्तू जाणां गोत्तून आल्तारीच्या पाटल्यान आसात ते. तुमी ते कशें कितलें कळना. हेर एका कॅथेड्रलांत त्या दीस सरिल्ल्या गवळी बापांक पुरचे एक रिवाज आसा. आदी मागा बावर्त्यांकी पुरताले, पूण आतां ती रिवाज काडल्या. आतां तें खंय पुरचें जाल्यार ताका DCचे आनी हेरांचे तहसीलदाराचें कांय परमिशन जाय, जागो न्हय. आतां आमकां सिमेस्ट्रीस. पूण हेर एका गवळी बापांक त्या दीस जेन्ना वावुरलेल्यांक ताका कॅथेड्रलांत प्रत्येक जागो आसा. आमच्या कॅथेड्रलांत 7 जाणां गवळ्यांक थंयसर निखेपिला. 7 जाणां आसा. आतां फाटल्या दिसांनी निमाणो जाल्लो आमचो आदलो बाजील साल्वादोर ताका त्या सुवातेर निखेपिला. अशें आल्तारीच्या फाटल्यान आनी सकयल म्हणलें बरें 7 फोंड आसात. तांचे डिटेल्स थंय आसात. ताचे सगळे डिटेल्स त्या फोंडा वयर लिखिल्ले आसात. तांचे कुटुंबाचे येवन ताका भेट करची तशें प्रकार आसता. आतां प्रत्येक जाण आतां बाजीलाची कुटुंबाची आसात ती वर्सां एक फावटी ह्या फोंडा कडेन येतात आनी वाती पेटयतात, पळोवन मागणें करून वतात. आनी थोडीं गवळी बापाच्या अभिमानाची असतात. ती थोडे पटी येवन वाती पेटोवन फुलां दवरून वेचें. ते आतां ते सकयल येता आसतना थंय दवरल्यार तुमचें साक्रिस्तीन आसचें कितें? ना, साक्रिस्तीचे देगेक इश्ल्या कुशेक आसा. इसल्या तुमी बाईसरच्या कडेन साक्रिस्ती कुशेक ताका तुमकां स्पेशल जागो आसा आनी तो सड्ड तुमी उपयोग करनात. सडावन फाटलो जागो परत उपयोग करून जाला. आतां एक सकयल्या कुशेक सुरवात जाल्या. तशें जाल्यार तुमी तुमचे थंय त्या आल्तारीच्या वयर हांवें पेंटींग पळयल्लें पळय. त्या पेंटिंगाच्या इम्पॉर्टन्सा ताचे डिटेल्स पयल्यान तुमी बोर्ड घाल्लो पळयलो हांवें. आदले फावटी तुमी सेलिब्रेशन केलें 450 वर्सांचें. नाही, 100 वर्सांची इगर्जी. त्या दाळ तो भायर तुमी घाल्ले आसा ताच्या विशयान डिटेल्स. आतां आमच्या इगर्जेक आसतो तो डोम म्हणटात. तो खंयच्याय इगर्जेक साऊथ कॅनरांत आमकां पळोवंक मेळना डोम. आतां प्रस्तुत हो डोम आमी इल्ल्या मट्टान उद्यावरचे इगर्जेंत एक ल्हानसो डोम आसा म्हण आमी पळयता. बांदला घेता आतां तांणी बांदला तांणी. पूण आमचे तसलो येदो व्हड असो काही आमकां पळोवंक हांवें पळोवना आमच्या दक्षिण कन्नडांत या हेर जाग्यांनी.
आतां ह्या हो डोम बांदलो पदराब जावन आसा हेनरी आय बुझोनी हो जेजुईत पदराब इटली तावन आयिल्लो पळय ताच्या सांगाता ब्रदर दिवो म्हण आसलोलो आनी ह्या दोगां ह्या जाखानांनी ह्या ब्रदरान हो ब्रदर इटली सोतो तो जेजुईत ब्रदर जावन चोरलोलो तो पळय आनी ताणें तो ही इज आर्किटेक्ट म्हणून आमी आयकता हांव ताणें ह्या इगर्जेचे विन्यास केले म्हणून थोडे चारित्र आमकां सांगता आनी ह्या दोगांनी ही इगर्ज बांदूंक 4 वर्सां काडली 4 वर्सां हय आनी 1915-20 तांणी ही बांदलेली आतां पळय 2015 आमी 100 वर्सां आतांच्या कॅथेड्रलाच्या बिल्डिंग असो बांदपाचो आमी 100 वर्सांचो उत्सव केलो वय न्ही आमी ताच्या वरती कितें म्हळ्यार आतां 400 वर्सां म्हळ्यार त्या 100 वर्सां भितर एक ती इगर्ज बांदली आर्विल्या दिसांनी म्हणजे आमी दुसऱ्या काले म्हणून त्या बदलाक आर्विल्या दिसांनी 100 वर्सां काही व्हडली प्राय न्ही म्हळ्यार व्हडले कांय न्ही 75, 80, 90चे मनीस आमचे कडेन आसात ऑलरेडी दे आर लिव्हिंग म्हळ्यार 100 वर्सां पयले म्हळ्यार पोर बांदली म्हणजे आमच्या त्या काळार बांदली म्हणजे तसले इगर्ज तांणी बांदल्या म्हळ्यार आनी तुवें विचारलें तें थोडे पेंटिंग्स आसात हांगासर डोमाच्या वयर सकट 12 आपोस्तलांची आपोस्तल आसात 12 आपोस्तल आनी आमकार मरियेक थंयसर पिंतरायलां पळय आनी हें एक चिंताप सर्गाचे चिंताप दिता तें आमकां आमचे संत भक्त आमचे आपोस्तल पुरा वयर सर्गार आसात असले एक भाव आनी आमी सकल आमी मनशां ह्या संवसारी आमी जिवोवची दिसपडटें आनी वयर आमचो गांव सर्ग वयर आसा म्हणल्यार एक चिंताप पोंदा आसा आनी सर्ग वयर आसा म्हणून आमी आमकां पयली आयडियोलॉजी ह्या खातीर असले चिंताप दिवंक हे भक्तीपण उठोवंक भावना उठोवंक ह्यो एक अवकाश आसा पिंतुरान थंयसर विजीट करतल्यांक माहीत दिवचें कितें आसा तें समज आमचे कडेन आतां आमी फाटल्या दिसांनी ब्रोशर आमी केलां आनी हें ब्रोशर आतां बेगीनच आमी तें आतां कोंकणीन मात्र केलां उपरांत आमी इंग्लीश भाशेन आनी हांगासर जायते विजिटर्स येतात युरोपाचे प्रत्येक जावन जर्मनीचे वय असले आनी पोर्चुगीसाचे येतात म्हळ्यार ही इगर्ज पोर्चुगीसांनी बांदलेली म्हण थोड्यांक ती जाणवाय आसा गोत आसा आनी आमी ह्या इगर्जेच्या भायल्या कुशीक एक फातर आसा हो फातर खंय कोणाच्याय कंपाउंडान मेळिल्लो आनी तो तांणी त्या मनशांनी आमकां इगर्जेक दिलो आनी आतां तो इगर्जे कडेन दवरला आनी ह्या फातरांत पोर्चुगीसाच्या रायाचें किरीट आनी पोर्चुगीस देशाचो बावटो आसा कांतोयर आसा आनी पोर्चुगीस राज्य जावन आसा एक कॅथोलीक राज्य आनी ह्या बावट्यान तुमी जाणात खुर्साचें रूप खुर्साचें आनी हर एका खुर्साक 4 कोनशे आसात न्ही आनी हर एका कोनशांत परत आनी एक 4 कुरीस आसात आनी हें एक सूक्ष्मयेन पत्राक दिश्ट गेल्यार हें सकट समजूंक जाता ओके मागीर ते बाउतिझम दिवचे एक व्हडलें पॉंड आसा तें म्हळ्यार एक उबार आसा ताका आमी बॅप्टिस्ट्री म्हणटात आदी म्हाका बाउतिझम दिवचे एक इगर्जेच्या भितर रिक्तानास उजव्याक दाव्याक एक या मोदेंगी एक बॅप्टिस्ट म्हणल्यार एक जागो आसलो आजकाल नव्या वाटिकान दुसऱ्या विश्व महासभे उपरांत मदल्या दारार आवय बापाय भुरग्यांक घेवन शिदा वचून आनी मिसाच्या साक्रामेंतान तुमी उपयोग करतात कितें आतां आमी उपयोग करना पूण ते आमी परत ते तातूंत इल्लेशें बदलावण करना आमी तें लोकांक समजा सारकें ते एक रूम दवरलां थोडे पडी फॉरेनकार येवन आमचे विचारतात वेर इज युअर बॅप्टिस्ट म्हण विचारलेलें आसा हय त्या खातीर आमी आतां तें पुनरुत्थान करचें एक मांडावळ करतेत आसा बारी बरे विशय आमचो बिगार सांगतेत आसा वीक्षका राव आमचे सांगाता मुखल्या सेक्शनाक आतां आमी ल्हानशी ब्रेक काडून घेता मुखल्या सेक्शनांत आमी येता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रमांत आमी आसा वीक्षका आमच्या मध्ये भोवमनादीक बाप जे.बी. क्रास्ट आसा आनी जो खंयच्या पिरगजेंत आसा 100 वर्सां जावन आसा त्या पिरगजेंत आनी त्या पिरगजेंत रोजार माई म्हळ्यार तेर्साची माई
आमच्या सगळ्या कार्यांनी आम्ही तेर्साक इम्पॉर्टन्स दिता हाच्या विशयान महत्वाच्यो संगती तांच्याकडे आसात म्हणून तो सांगतात पण सांगा आमच्या वीक्षकांक आनीक आयकतल्यांक ते बारीक गरजेचे विशय कोणा तुम्ही सांगून रोजार माय आनी तरसाची माय म्हळें तुवें भोव बरें हो एक बरो विशय आज तुवें हांगासर उलोवंक सकाळीक हो विशय कित्याक म्हळ्यार एक 450 वर्सां संपतात आमच्या कॅथेड्रलाक आनी अशें 450 वर्सां संदर्भार हे वरास तरसाचें वरास म्हणून आमच्या आदल्या गवळी बापान प्रगट केलां आनी हे येता त्या जानेवारी पर्यंत हें वरास आसतलें आनी ह्या वर्साक संबंद जावन रोजार मायेस संबंद जाली जायतीं कार्यक्रमां आमी करून आयल्या आनी आमच्या देशचे सकट पाद्रांव हे करीत आसात आनी हे रोजारचें भक्तीपण कशें आयलें की म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत 150 किर्तन आसात 150 साम्स आसात आमचे फ्राद आसले आदीं मॉनेस्ट्रींत आसचे फ्राद हे फ्रादाचे मागणे खंयची जावन आसले म्हळ्यार 150 किर्तनां म्हणची 150 किर्तनां म्हणची आनी हे 150 किर्तनां म्हणटना लेख करचे न्ही आतां आमचे हातांत कोंत आसचे बरें ते हेर एक सुताक फातर बांदून 150 फातर बांदून एक साम जाल्या उपरांत एक ते कावंट करताले हे कावंट करचे खातीर सुतांत रवडायलेलें फातर रवडायलेलें एक कोंता भाशेन ते तांच्या हातांत आसलें आनी हे सुमार 3ऱ्या 4थ्या शतमानांतावन हे चालू आसलेलें ताचे उपरांत स्लोवली उपरांत साम्स बदलाक आमचे बापा 150 आमचे बापा म्हणून तांणी सुरू केलें आमचे बापा जेजूभाई आमचे बापा मागणें ताणें सुरू केलें ताचे उपरांत थोड्याशा तो मनान 150 नामान मरिये म्हणूंक मरियेच्या विशयान नामान मरियेक आतां हे 150 किर्तनां ते याजकांक आनी फ्रादांक मात्र लाभलें आदीं पूण सद्या लायकांक मागणें करचें ते फ्रादान मागणें करचें पळोवन तांच्या काळजां मनां उद्वेगान भरलेलें आसलेलें देखून तांणी सखास हें 150 आमचे बापा आनी ते थोड्यांनी उपरांत सदमानान 150 नामान मरिये तांणी म्हणूंक हे उपरांत हे कोंताचे भक्तीपणी लायकांचे ब्रेवरी म्हणून म्हणटा ताका लायकांची ब्रेवरी कशें साम्स 150 साम्स आमचे फ्राद आदीं मॉनेस्ट्रींत ते मागणें करताले की उपरांत आमचे लायक हे घरांनी आमचे बापा जावन नामान मरे ते म्हणटाले कोंताचे भक्तीपण आराम जाल्ले तशें वय कोंत कशें आराम जालें कोंत आतां आमच्या 5 कणाची कोंत आसता वय एक धार्मीक चरित्राच्या विशयांत आमी सांगचें जाल्यार सांत डॉमिनिक सांताक मोरयेन कोंत दिल्लें म्हूण सांगतात सांत डॉमिनिकाक हाका एक तोवळो एक काल आसलो पवित्र सभेंत अल्बेनियझम म्हणल्यार हेरेजी आसली ही हेरेजीक झूज म्हणचे खातीर हो सांत डॉमिनिक जायते प्रयत्न करतलो मागणें करतलो ध्यान करतलो आनी उपरांत ताका मोरी माय ताका दिश्टीक पडल्या वेळार मोरया मायन ताका सांगलें आसा 150 नामान मरिये आनी 15 आमचे बापा आनी 15 5 बाय आनी जशें 5 कणांचो एक दर्स प्रारंभ जालो म्हणटात मागीर आमच्या हातांच्या पापसाहेबान आनी एक मिस्टर आदल्या पापसाहेबान तो 2002 म्हणचे हांव त्या पापसाहेबान ताका लुमिनियम तो मिस्तेर उजवाडाचे मिस्तेर आनी अशें आतां आमकां आतां 20 मिस्तेर आमकां तेर्स म्हणूंक दिल्यात आनी हो तेर्स आमचो लोक हर एका कार्याक म्हणटा रोसा वेळार थोडे पटी म्हणटा आसा काजारा वेळार म्हणटा गुंतना म्हाका पूण हाचे वेळार मोरणाच्या वेळार सकाळींची आमोरी आनी सांजेची आमोरी तेर्सा वरवीं जमचे भाई मेन पार्ट वांजेल वाचो हे सगळ्यान तेर्स मेन पार्ट ऑफ इट देखून आज काल आमी ह्यो तेर्साचें वरास करूंक आचरूंक अनेक कारण आमच्या घरांनी तेर्साचो उणो जाला तेर्साक वेळ जोंचो उणो आसा देखून ह्या हो तेर्स आनीक सट बळादीक जावन आनीक उमेदीन ते करचे खातीर ह्या तेर्साचे वर साबार कार्यक्रमां आमी
आमी घेतलेलीं आसात. तुम्ही तेर्साच्या वर्सा घरा वचून तेर्स म्हणजे वाड्या वाईज तेर्स म्हणजे तसली कार्यक्रमां डायसिसाची करतले तुमची कॅथेड्रलची गरज कशी ती आमच्या फिरगत आमी ह्या वर्सा रोजार मायक हर एक घरांनी घर व्हरचें एक योजन केलां आनी हर एक घरांनी गेल्या वेळार वाड्याचे सकट त्या घरा येवन सांजेचे मागणे करतात आनी तेर्स म्हणटात. आतां प्रस्तुत हर एक घरांनी घरा लोक येवन तेर्स म्हणटा आनी हे मागणी करीत आसा. हर एक घरांनी येवन म्हणटात घरांनी येवन म्हणटात. हय सकट येना जाल्यार थोडो लोक येवन तेर्स वाड्या घरा येवन म्हणटात. पूण एक पुडास आमी दवरीचे हाचे वरवीं तेर्साची रूस आमच्या घरांनी सडली आमी पळयता. लोकांक एक व्हड उर्बा आसा रोजार माय आमच्या घरा येयल्या आनी आमी तेर्स म्हणाचे आनी आमी हेरांच्या घरा वचून तेर्स म्हळ्यार आनीक आमकां फायद्याक पडटलें म्हणलें एक भावना आमच्या लोकां मदें सोडून आसात. तुमच्या सगळ्या पिरगजेंत आनी सगळ्या डायसिसाक एक मार्गदर्शन जावचें आसतलो हे एक तुमी करतेत आसात. तुमच्या ह्या प्रयत्नाक बिस साहेब कसो इन्वॉल्व जाता मुस्तुपटी आमचो गोवळी ताची आमच्या गोवळी बापान आमकां वर्साच्या सुरवेरेस एक मार्गदर्शन दिलां आनी हे राखण्यार आनी हेर पात्रांनी ह्या विशयांत सविस्तर विवर दिला तांणी आनी ह्या विशयांत तांणी परिपत्री दिलेलें आसा. हे तेर्स कित्याक म्हणाचे आनी तेर्स कसो आमच्या घरान ह्या दिसान उणो जाला हाची गंभीरता आमी पळयचे आनी भुरग्यांक युवा जनांक वडांनी सांगात मेळोन कुटुंबाचो तेर्स म्हणाचे म्हणून आमचे गोवळी बाप तोवड सांगतात आनी हेर एका फिरगेचे गेल्ल्या वेळारय ते ह्या विशयांत सांगीत आसात. आनी अशें म्हणटाना गोवळी बापान जायतो प्रोत्साह आमकां दिला जायत्या रितीन ह्या विशयांत तेर्स म्हणच्या कार्यक्रम दिला. सांगात एक फावटी ह्या फावटी ICOMच्या युवा जनांनी वॉक विथ रोजरी म्हणून एक कार्यक्रम केले. वय ते मिलार्थावन रुजाय पर्यंत सुमार हजारो लायक आमचे भाव भयणी प्रत्येक जण ICOMचे तरणाटे ग्रेट आनी अशें आमच्या युवा जनांनी हातांत कोण धरन चलली रीत पळयतना कोणाकय एक अभिमान भोगता आनी सगळ्यांनी येवन रोजार मायाच्या पांयां तळ येवन तांणी तेर्स म्हणलो सगळो तेर्स म्हणलो आनी बोवा परबायचे कार्यक्रमांत तांणी भाग घेतलेलो आमी फाटल्या दिसांनी पळयलो. युकारिस्ताचो पुरशावन तुमी वर्सा हेपटी मिलार्थावन रोजार माय हांगा रोजारियोक येवन आखेर जाता ताच्या विशयांत ताचें महत्व कितें थंय ताण हांगा येवचें कित्याक हर एका वर्सा आमी हो पुरशांव काडटा मिलार्थावन हय पयल्या आयतारा मिलार्थावन रुजायमचें महत्व म्हणून कळीत ना तरी म्हाका एक पुडास दवरिचें एक लागशील ल्हान फिरगोज्यो वो सोलोन वेची वाट देखून मिलार्थावन रुजाय पुरशांव काडूंक थंय सुलाभ एक आनी एक रुजायक आमची मलगडी एक फिरगज आनी कॅथेड्रल म्हणटाना ताका तें वेचेक असो एक अभिमान लोकांक थंय आसा. त्या खातीर हांव चिंता मिलार्थावन रुजायक विंसला म्हणून हांव चिंता. आनी हर एक वर्सा हे कार्यक्रमां सुमार 7-8 हजार लोक भाग घेता. आमचे प्रत्येक जण आमच्या 2 वाराडे सिटी एपिस्कोप सिटी वाराडो आनी सिटी वाराडो तशें आसपासचे वाराडे आसात हे सगळे ह्या पुरशामाक लोक हजर जाता. तुमच्या त्या रोजार मायाच्या तेर्सा विशयांत तुमच्या पिरगेच्या विशयांत आमी समार विशयी आयकले. तुमच्या ह्या माहितीक देव बरें करूं म्हणून म्हाका मन जाता. परत रेपटी आमी 4थ्या सेक्शनाक परत रेपटी तुमकां देव बरें म्हणत जाय पूण आतां हेपटी तुमकां देव बरें म्हणया कित्याक म्हळ्यार असली माहित पयले फावटी खंयच्या एका चॅनलार जावन खंय म्हणी एका प्रसार जावची म्हाका दिसता. तुमी एक भोव म्हत्वाची माहिती दिल्या. वीक्षकांनो आमच्या सांगात रावा मुखल्या सेक्शनात आनी एक सेक्शन आमचे कडेन बाकी आसा थंय आमी परत मेळटले. हांव आमचो विगार आमच्या सांगात परत आसा राखोन रावा V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा ह्या कार्यक्रमा खातीर. कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा कार्यक्रमाक तुमकां परत स्वागत. हे निमाणें सेक्शन आमच्या मदें आयचे दिसाचें आसचें. आमच्या मदें आसात भोव मनादीक बाप J. B. क्रास्ता संचालक तेर्साचे वरस मंगलोर डायसिस. तितलें मात्र न्हय हांगा एक इन्विटेशन हाडून आयल्यात.
हे इन्व्हिटेशन परवा एक कोंकणी धार्मीक साहित्यांत आनी कलेंत मरीमाय अशें एक साहित्य संमेलन आसा म्हणटात सांगाता कोंताचें प्रदर्शन आसा म्हणटात ते आनीक असली पुरा सात तांणी मात करूंक साद म्हणल्या बरी आसा तें आता सांगा ते साहित्य संमेलन काल म्हणून करतात तुम्ही कशें करतात पहिल्यान तरसाच्या वर्साच्या संदर्भी आमी कोंताच्या एक्झिबिशन सांगा हे कोंताचें एक्झिबिशन आमच्या दियसचे दुसरे फावटी जावचें दुसरे फावटी आदले फावटी आमी हे संभ्रम सरयलो 4 दीस 17 कितें वय 4 न्ही याच 18 सुरवेर सरयलो सुरवेर आमी सरयलो संभ्रमात 4 दीस हो सरयलो 24,000 लोकांनी हाचें विक्षण केलें वय हो साब कायतार म्हणलो एक केरळाचो एक कुटुंबाचो मनीस कथोलीक हो बिझनेसमॅन पूण ताच्या जिवितांत कितें ताका मोरयेक दिजे कितें दिजे म्हणलें चिंता येवन सगळें ताचें बिझनेस ह्या कोंताच्या एक्झिबिशना खातीर ताणें आतां सीमीत करून दवरला ताचे बिझनेस चलयता तो आनी अशें ह्या मनशा कडेन सुमार आतां 60,000 वयर कोंतां आसा 60,000 वय आदले फावटी तो सुमार हांगासर 60,000 50,000 आसात वय पूण तितले हाडचे बरे ना तसो एक वांटो तो हाडून येता तेंच दवरूंक आमचे कडेन जागो पावचो ना पूण ताचे कडेन विशेशता कितें म्हळ्यार ताचे कडेन ती चड मोलाची कोंतां आसात डायमंड गोल्ड असली कोंतां तो हाडून विक्षण करून दवरता तितले मात्र न्ही सांतान आपडलेली कोंतां सांतान जुआंव पावल दुसऱ्यांची ताणें दिल्ली कोंतां मदर तेरेजान उपयोग केल्या आपडली कोंतां ही कोंतां सांतांची कोंतां ताचे कडेन आसात आनी ह्या कोंतां मारिफात ताणें तो आज लिम्का रेकॉर्डांत तो पावला इतले हजारां ताणें ही कोंतां जमो केल्यान गी आज ताच्या लिम्का पुस्तकांत ताचें नांव आसा 60,000 कोंतां म्हळ्यार कितें कितें व्हडली आसात आमी खंय न्हू गेल्ल्या जाल्यार त्या व्हडल्या व्हडल्या मणयांची कोंतां आनी बरपता रुखाच्या तसली कोंतांय आसात ल्हानशी कोंतांय आसात ल्हानशी कोंतांय धर व्हड मणयांची कोंतांय आनी ऑलिव्ह रुखाची कोंतां आनी रुखाचे मणयो प्लास्टिकाचे तरांचे रितीची कोंतां आसात भुरग्यांनी वडांनी प्रायवंतांनी हर एक उपेग करची कोंतां लास्ट टायम तुमी खंय एक्झिबिशन केल्लें खंयच्या जाग्यार हे आमी आदल्या फावटी आमचे रुजाय कल्चरल सालांत रोड सायडीर हॉलांत केल्ले हे पोटी खंय करता ह्या पोटी आमी मिलार फिरगतीच्या जुबिली सालांत करता वय हे जुबिली सालांच्या वयल्या सालांत हे कोंताचें एक्झिबिशन पुरा मांडावळ जातेत आसा आज आनी फाल्यां सकाळी हांगा पंक्चर आसा आनी हे कोंताचें एक्झिबिशन परवा सोनवार दीस सकाळी 9 वरार हे एक्झिबिशन आमचो गोवळी बापू हे उक्तावण करता आमचो म्हळ्यार आदलो निवृत्त गोवळी बापू तो तें उक्तावण सांगत आसा आमचो आदलो शासकी मुखेल सोयरो जावन ह्या कार्यक्रमाक येता म्हण ताणें सांगलां आनी सबार मानेस आनी मानेस थंयसर कार्यक्रम सेल आसा एक ल्हान वांटो जावन सेल आसा पूण मेजर आतां पार्ट जावन आसा हे एक्झिबिशन पळोवंक लोकांनी पळोवन प्रमुख अट्रॅक्शन तुमी म्हणचे कितें म्हळ्यार सांतांनी आपडली सांतांनी बेसांव घाल्लीं कोंतां आनी आसात आनी ह्या फावटी तो 500 वर इमाज्यो हाडटा मोरयेच्यो हे ताणें येदोळे हाडूं ना कुडयाळाक 500 वर इमाज्यो मोरयेच्यो तर संवसारांतल्या दुसऱ्या गांवांत तावन जमो केल्ल्यो इमाज्यो आसात आनी तशेंच ह्या वर्सा तो ह्या फावटी तो पिंतुरां हाडटा हे पोर्ट्रेट्स ऑफ मेरी दुसरे गांवांत साऊथ आफ्रिका दक्षिण अमेरिकाच्यो हो सडावता ती कोंतां दुसऱ्यांकडनं हाडयता खंयचे एक संवसारान खंयचे एक नवे तराचें एक कोंत आयलें या मटेरियल आयलें ताका कळ्ळी जाता आनी ते इमिडिएट तो बुक करून तें हाडूंची पोस्टर हाडूंची ताचेर सामर्थ्य आसा हय आनी ह्या फावटी तुवें सांगलें तें आमी सम्मेळ चलयता कोंकणी धार्मीक सम्मेळ म्हज्या तिळवळके प्रमाणे कोडयाळांत बसच्या प्रथा म्हण चिंता कोंकणी धार्मीक सम्मेळ
आणि आमच्या देशचे साहित्य संमेलन. साहित्य संमेलन आमच्या देश सभार संघ संस्था राखणो आणि उडपेंत उजवाड आमची माय सेवाक हेर आमची पत्रां आसात धार्मिक पत्रां पुरो उठूंक मेळटात. वय सर ह्या पटी सुमार 12 धार्मिक कोंकणी पत्रां परगड करचे आणि बुक्स परगड करचे आणि आदी माग जेरोसो कंपनी आणि हेल पर आदी मस्त परगड प्रकाशालय आणि आरसीसी प्रेस कोडियल बेल प्रेस अंचंत पब्लिकेशन जायते आसले आणि हे सकडी पर्वांच्या दिसा हाचे साहित्याचे प्रदर्शन आसताले आणि तांचे थोडे सल आसूंक आसता. ते स्टॉल घालतात कोंकणीचे साहित्य म्हळ्यार सगळे साहित्य तुम्ही तितले जाणां वट्टू करून ते प्रदर्शन ह्या पटी दवरलां. आणि ह्या पटी एक विशेष एक रीत एक शिकवण आसा ती मनादी बाब चेतन कापुचेन उजवाडा पत्र संपादक दिता. आमच्या धार्मिक साहित्यांत आनी कलेंत मोरी माय म्हणल्या विशयाचे तो उलयता. म्हळ्यार चिंत्या घुमटांची पदां आसात. ह्या घुमटांच्या पदांत रोजार मायेचें नांव किट्टे पट येता म्हणना वयो वेस हांतू बरो मोरयेक उल्लेख करून जायते संगती आसात. तशेंच साहित्यांत कलेंत मोरये मायेचें चित्रण केल्लें जायते दाखले आसात. आणि हे सकड उजवाडाक हाडचे पासत एक संमेळ आमी आसा केला. एक म्हळ्यार एक पयले पुटी असले एक व्यवस्था तुम्ही करत आसात. म्हज्या तिळवळीके प्रमाणे हे पयले पुटी म्हूण म्हाका भोगता. आता तुम्ही आदलो बिसायपाच्या टायमाचेर आरंभ केल्ले नव्या बिसायपाचे ते कन्सेन्सस नव्या बिसायपाक तुम्ही ते करता ताका कसो उत्साह भोगलो आनी की चड नव्या बिस्पाच्या तिळवळीके सकडी हांवें हाडलां. पूण तांकां आतां ते रोमाक वेता देखून तांकां ह्या दिसांनी ह्या संगती दिवंक वेळ मेळो ना तरी वय आता तांणी आमकां फुल्ल पाठिंबो दिला आणि आता विगार जराला आसा ताकाय आमी इनवॉल्व करूंक आसा अशें म्हणटाना गोळी बापाचो हाका जायतो प्रोत्साह आसा. म्हळ्यार एक कितें म्हळ्यार एक वेवस्था तुमची कितली बरी की म्हळ्यार एक सट्ट हांवें वडोल सांगले बरें ते काले म्हळ्यार भोवमानादीक बाप जे बी राष्ट्रात मात्र प्लॅन करियेत आतां परचे कार्यक्रम भायर आल्ल्या ACP जावं दी आनी हांकां इंटेलिजन्साचे जावं दी आनी कोणा कडेन आमी उलयतले निखील नाईक हेंकूल जाल्यार बारोडान दितजी आनी जाल्यार ड्युटी उंडता म्हणटले. म्हळ्यार त्या वेवस्थेंत तितले ते सांगतले ते मेटिक्युलस अरेंज करचे ते टॅलंट तुम्ही खंय शिकल्यात इतले पुरा. हाका आमचे सांगाती आसचे याजक आनी लायक थोडे भाव आसात आनी तांचे अमूल्य सल्ला घेवन असले कार्यक्रम करून 13,000 लोक पावल्लो अशें म्हणटाना. आणि आमच्या सिव्हिल अथॉरिटी सिव्हिल आणि डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि सकडांनी बरो सहकार दिला एकदम बरो प्रोत्साह दिला. खंयच्यान तांणी ना म्हणोना आणि पुलीस डिपार्टमेंट आणि खंयचे आमचे कॉर्पोरेशन जावन दी हर एकल्यांनी ताका पाठिंबो दिल्ल्या वरवीं आनी सकड लोकांचो सहकार 10 समिती सहकार आसल्या वरवीं हे कार्यक्रम इतल्या प्लॅनिंग करतना ताचे कंप्लीट प्लॅनिंगाची बेसीक अथॉरिटी तुमचे कडेन आसली बेसीक अथॉरिटी आसली. तुम्ही ते विज्युअलायज केल्ली रीत कशी स्टार्टिंगाक म्हळ्यार खंयच्यो संगती हाच्या आदली तुम्ही बिस्पाचे ऑर्डिनेशन म्हणजे पळयल्लें की आतां कांय आमच्या एलोशियस पावल सोसाची वड्डीक हांव MC जावन आसलो तोवळ वय थोडा मंगळा ज्योती रुजाय जाल्ली तोवळ हांवें ताच्या वड्डीक MC केल्या. ताच्या आमच्या बाजील बिस्पान ताका कॉन्सक्राट वय आतां आनी आमच्या आतांच्या अर्था बरीत तें आनी अशें म्हणटा हे सगळे कार्यक्रम करूंक हाका जायती हाका होमवर्क जाना बसून चिंतून हर एक विशय बरोवन उडासा काडून हर एकले इनवॉल्व कर. लोकांन एक पोटी ते केरळाच्या त्या अरेंजमेंटाच्या मध्ये केरळाच्या आणि मडिकेरी जाल्ल्या क्षणा तुमच्या वयर बारी तुमच्या न्हय ते ऑर्गनायझिंगाच्या वयर व्हॉट्सअपाचेर सुमार जाणांनी बरोवंक सुरू केलें. बरोवचे सुलाबायचें काम ऑर्गनायज करचें कश्टाचें काम बरोवंक सुरू केलें. तुमी जेवण दितात दुक्रमास करतात न्हय हांगा लोक कश्ट म्हणल्यार बरें कालिंगी तशें बरयलें. तुम्ही ते प्लॅनिंग कितें मॉडिफिकेशन करूंक स्टार्ट साध्य जालें
पण आमी सुरवेर चिंतलें बरें एक जेवण दिवया म्हणून पूण उपरांत अशें नेमरे गणितां घडोवन लोकांचो विचार आमच्या मतीक आयिल्ल्या वेळार आमी सादें जेवण दिलें सादें जेवण पॅकेट सर सादें जेवण तितलें मात्र न्ही आमच्या आयसीयूएमान 1.8 crores तांणी वस्तू वरवीं आनी पयशे जमा करून केरळानी कोणाक धाडल्या जीएससीन तो वावर केला आनी सुमार 65 lakhs रुपीस दिसून आमी फकत व्हडल्या आडंबर खर्च केलो मात्र न्ही लोकांच्या उलोवच्याक तुमी कशें ताका एक समंजस करून लोक कसोय उलयता पूण त्या खातीर आमी जागृतेन वावर केला बऱ्या रितीन वावर केला आज कोणाचोय आपावाद ना ह्या संभ्रमाक सगळ्यांनी बरें म्हण सांगलां तुमकां शबस्की परत एपटी दिता तुमी आज हांगासर आयल्यात कोंताचें प्रदर्शन आनीक एक कोंकणी धार्मीक संमेळ चलोवच्या ह्या हंताचेर आमी हांगासर तुमी V4 येवन बसून पुर्ती माहिती दिल्या आनी तुमच्या इगर्जे विशयाची लोकांक कळोवचें गेलां तुमी तुमचे त्या पिरगेचें 6 वर्सां सोंपयता 7व्या वर्साक पांय तेकते आसात तुमच्या मुखेल्यांची विती भोव बरें आनी हाच्या व्हरून आनी ती एक अंक वयर येतलें आसूं दी आनी समेस्त रितीचे तुमकां यशस्वी मेळोवन दी म्हणून V4 भिक्षका तर्फेन तुमकां शुभाशय पाठयता आनीक कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमाक येवन तुमी हांगासर आमचे सांगाता 1 घंटोभर बसून इतले पुरो उलयल्याक तुमकां देव बरें करूं तुमकां स्वरूप बरें मागता तुकाय देव बरें करूं थँक्यू पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां हर एक अभ्रेस्तारा सांजेर 7 तावन 8 पर्यंत आनी उपरांतल्या दिसा शुक्रवार दीस 3 तावन 4 पर्यंत तुमकां समेस्तांक परत स्वागत मुखेल अभ्रेस्तारा पळया V4 न्यूज